एंथनी डिसिल्वा, काल एक मातशें थोडी डिसअपॉइंटिंग टायप ऑफ ऑर्डर म्हाका म्हायती मेळ्ळी की बॉम्बे हायकोर्ट बेंच याने जो टीसीपीन रिवोकेशन ऑर्डर हाडलेले इल्लिगल बंगल्याचेर ओल्ड गोवा तेका तेणे क्वॉश केला आणि सबसिक्वेंटली विलेज पंचायतीन ऑफ ओल्ड गोवा जे डिमॉलिशन हाडलेले तोय ताणें क्वॉश म्हणून एक ऑर्डर दिली. हांव एक मागतलो आसलो गोंयकारा कडेन, तुमी भावार्थ आनी भरवंसो देवाचेर जो दवरला तो इल्लिगल स्ट्रक्चर डिमॉलिश जातलोच आनी जावपाकूच जाय. आनी म्हाका पुरी खात्री आसा, पुरो भरवंसो आसा, एक ना एक दीस हो बंगलो इल्लिगल आसा आनी हो डिमॉलिश जातलोच. एकूच हांवें म्हाज्या मनान हाडलें, जेन्ना एक 10 वर्सांनी ट्विन टावर जर तर डिमॉलिश जावंक शकता आनी मोर देन 300 वर्सांचे जर तर बाबरी मस्जिद जर तर डिमॉलिश जावंक शकता जाल्यार हो बंगलो म्हाका दिसना 3 वर्सां वयर पासून लागतली म्हणून. हांव तर 3 वर्सां म्हणटा. हांव मागतलो गोळे 3 म्हयन्यांनीच जाल्यार पुरो म्हणून, आनी हो जातलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. आनी हांव सगळ्या आमच्या गोंयकारा कडेन, गोंयांत तशेंच गोंयच्या भायर आसा तें कडेन एक उपकार मागतलो, देवाचेरूय भरवंसो दवरया आमी. देव हे इल्लिगल स्ट्रक्चर देवाच्या आंगणान येवपाक दिवचो ना ही म्हाजी खात्री आनी म्हाजो भरवंसो आसा. तसोच हांव मागतलो सगळे कडेन, गोंयकारा कडेन, तुमी डिसअपॉयंट ओ निराशी जावपाची गरज ना. ह्यो बारीक बारीक अडचण्यो आमच्या लांब वाटेर येतल्यो आनी आमी जाणा येतल्यो म्हणून, पूण आमचो एकूच मुद्दो आसा, हो इल्लिगल स्ट्रक्चर डिमॉलिश जावंक जाय आनी तो जातलो. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.